प्रितीच्या भाव भयणीनो तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज ब्रेस्तार आनी आयचें शुवर्तमान जावन आसा लुकाचो पयलो आविस्वोर वोड 44 ते 50 आनी 6 पर्यंत. Luke chapter 1 verses 46 to 56. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. मारयेन म्हणलें, म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाकाणटा. म्हज्या देवा तारोका खातीर म्हजो जीव मुरगोडटा. आपले चाकोरणेचे ल्हानविकायेचेर ताणें दिश्ट घाली. हय, आतांच्यान सगल्यो पिणकां म्हाका सुभागी म्हणटल्यो. म्हजे खातीर व्हड व्हड वस्तू केल्यो ताणें. सर्व बळिश्ट पवित्र नांव ताचें. ताची भोक्ती करतल्यान पावता पिणकेचे पिणकेन ताची दया. आपल्या बावड्याची तो शक्ती दाखयता. काळजान गोर दोत्तल्यांक दुस्पटायता. पदवेदारांक तो सोदरा वयले शेवटिता. हीण ओलक्यांक उंच उबारता. मुखेल्ल्यांक तो बऱ्या बऱ्या देण्यांनी बोदता. गिरेस्तांक रिकामे हातांनी परत धाडटा. अब्रामाक आनी ताचे सोस्ती खातीर सोर काळाक आमच्या पुर्वजांक दिल्ल्या उतरांचो आपले काकुतीचो ताणें उगडास केलो आनी इस्रायला आपल्या चाकराक शरणा घेतलो. मारिया सुमार 3 म्हयने एलिझाबेथीच्या सांगाता रावली आनी मागीर आपल्या घरा परतली. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयज जे शुवर्तमान आमी आयकलां वाचलां तातूंत आमी पळयता की आंकवार मोरये जेन्ना एलिझाबेथाच्या घरा येता आनी एलिझाबेथ तिका नोमान कोत्ता आनी सांगता, तूं एकदम सुभागी, तूं आतां सोरेस्परची आवय जाल्या म्हणून. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना हे जे नोमान एलिझाबेथाचे मोरी आयकता, ती आतां एक तुस कोत्ता, एक तुस गीत कोत्ता. आनी भाव भयणीनो, आयज आमचो नियाळ ह्या 44 वडीत दवरया. आनी जेजू आनी मोरी कितें म्हणटा आयकूंक आमकां सजमणी मेळोंक जाय की मोरी आतां पवित्र आत्म्यान भरलेली आसा. कित्याक आतां तिच्या कुसव्यान जेजू आसा, देव आसा. 9 म्हयने जेन्ना तिच्या कुसव्यान जेजू आसलो, आतां देव तिचे भितर आसा. आनी जी उतरां ती उलयता ती पवित्र आत्म्या उदेशी, पवित्र आत्म्याच्या आदारान, पवित्र आत्म्याच्या शक्तीन उलयता. म्हणटच आंकवार मोरी कितें म्हणटा, ती म्हणटा 44 आनी 47 वडीन म्हणटा, म्हजो आत्मो सोरेस्पराक वाखाणटा. देवा म्हज्या तारोका खातीर म्हजो जीव मुरगोडटा. परतून वाचता, म्हजो आत्मो सोरेस्पराक वाखाणटा. देवा म्हज्या तारोका खातीर म्हजो जीव मुरगोडटा. भाव भयणीनो, जेन्ना देवान चिंतलें की ह्या संवसारान येवपाक ताका एक कुडीची गरज आसली. देव जावन आसा एक आत्मो, जेजू जावन आसा एक आत्मो. म्हणटच देवाक ह्या संवसारान येवपाक जाय जाल्यार ताका कुडीची गरज आसली. आनी तो कितें करता, तो आंच बडव्या गाब्रियलाक धाडटा. आनी आंच बडव गाब्रियल आंकवार मोरीक घेवन सांगता, तूं आतां आवय जातली, पूण दादल्याच्या संबंदा वरवीं न्हय, पूण पवित्र आत्म्या उद्देशान. आतां जेन्ना आंकवार मोरी हें उतर आयकता, ती म्हणटा, हांव जावन आसा सोरेस्पराची चापोन जावं म्हजे सवें तुज्या उतरा प्रमाणे. त्या वेळार जेजू तिच्या कुसव्यान जल्मता. म्हणजे ती आतां गर्भेस जाता. म्हणटच भाव भयणीनो, देवाक ह्या आख्या संवसाराचें तारण करचे खातीर, आमची सरवण करचे खातीर ताका ह्या संवसारान एक मनीस जावन येवचो पडलो. आनी भाव भयणीनो, जेजू जेन्ना ह्या संवसारान येता, तो आतां येता सगल्यांचें तारण करपाक, सगल्या मनशाकुडाचें, आंकवार मोरीचे पासून. आनी देखून आंकवार मोरी पवित्र आत्म्याच्या आदारान म्हणटा, म्हजो आत्मो सोरेस्पराक वाखाणटा. देवा म्हज्या तारोका खातीर. भाव भयणीनो, देवा म्हज्या तारोका खातीर म्हजो जीव मुरगोडटा. म्हणजे भाव भयणीनो, हांव इंग्लिशीन तुमकां सांगता, माय स्पिरीट रिजॉयसीस इन गॉड माय सेव्हियर. माय स्पिरीट रिजॉयसीस इन गॉड माय सेव्हियर. म्हणजे तिजो सरवंडार कोण आसलो, मोरीचो सरवंडार कोण आसलो, तिजो सरवंडार आसलो जेजू.
जेन्ना जेजू खुर्सार वेतलो आल्लो आणि तो आता आमच्या तारुणापासून आमच्या सरवणीपासून तो आता आपले रोगत भारोयतलो आल्लो आणि तो आता मोतलो आल्लो आणि पुनः जेवन जातलो आल्लो तेन्ना तो आख्या मनशा कुळापासून तो आता आपलो जीव दितलो आणि आता सगळ्यांचे तारण करतलो म्हणटच भाव भयणीनो देवाक फकत एका मनशाचे तारण करूंक जायना जल्मांतल्यान एकाचे करूंक जाता जाल्यार सगळ्यांचे करूंक जाता जेजूक ह्या संवसारान मरण येवपाची गरज नासली म्हणटच आंकवार मोरी पवित्र आत्म्या उदेशी पडटा माय स्पिरिट रिजॉयसेस इन गॉड माय सेवियर म्हणजे तिजो सर्वंटार तिजो पूत असलो जेजू मोरयेचो सर्वंटार असलो म्हणटच मोरी जेन्ना जेजू ह्या संवसारान जल्म दिता ती आता दादल्याच्या संबंधा वरवीं दिना कित्याक दादल्याच्या संबंधा वरवीं ते आदामाचे पातक जेजू भितर येतले आहले पूण आता पवित्र आत्म्या उदेशी आंकवार मोरी ताका जल्म दिता हे पातक भायले कडसून येना फकत दादल्या कडसून येता म्हणटच दादल्या कडसून बरोबर संबंध धरिनासता जेजू ह्या संवसारांत आता पवित्र आत्म्या उदेशी पूण मोरयेचे आख्या मनशाचे तारण जावचे खातीर जेजू आता खुर्सार वेता आणि आयज जेन्ना आंकवार मोरी पवित्र आत्म्याचे उदेशी ही उतरां उलयता ती म्हणटा म्हजो आत्मो सोरेस्पराक वाखाणटा देवा म्हज्या तारका खातीर म्हजो जीव मुरगडटा म्हणटच भाव भयणीनो जेन्ना आमी आयज जेजूचेर बावर दवरता जेजूच्या उतराचेर बावर दवरता जेजूच्या रक्ता वरवीं आमी नितोड जाता जेजूच्या रक्ता वरवीं आमी आमचे तारण जाता कित्याक ताच्या रक्ता वरवीं आमची सगळी पातकां नितोड आमी जाता पातकांतली आणि ताजे रगत आमकां ताजे आमोणीक रगत आमकां आतां देवाची भुरगीं करता तर आयज भाव भयणीनो जे भाशेन मोरयेन म्हणलें म्हजो आत्मो सोरेस्पराक वाखाणटा देवा म्हज्या तारका खातीर म्हजो जीव मुरगडटा हेच मागणें जावचें आमचें जावंक जाय कित्याक आतां जेजू वरवीं आतां आमचो आत्मो जेजू सारको जाला आमी फकत आमी देवाक आर्गां वाखाणणी आनी दिनवास दिवया जेजू खातीर थोड्या दिसांनी आमी ताचे जेजूच्या जल्माची परब करतले पूण जेजू या नातालांच्या दिसार पुतून जल्म घेवचो ना तो आतां सोरीच्या बाबाच्या उजव्याक बसला पूण आमकां जाय ताचे उतराची गरज आमकां ताचे उतराचेर नियाळ करून तें उतर पाळूंक गरज आनी जेन्ना आमी ताचें उतर पाळटा ताचें उतर करता तेन्ना की आमचें तारण जाता आतां आमी देवाची भुरगीं जाता आनी सगळें जें जेजून घडलां तें आमकां फावो जाता हें आयज आमकां सुजमणी मेवल्या उपरांत आयज आमी उतरान रिगून रावया आनी एक जैतिवंत जिवीत जिवंक आयज तान आमी सुरवात करुया तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवड येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाची जातलो तुमकां सगळ्यांक आमच्या सुरंडरा जेजूची कृपा आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव